खूब आसा हांव धाकटो आसतना बाकीबाब बोरकाराचें जायत आयकूं येतालें. He was a writer, he was a poet, he was a freedom fighter. Eventually he was given Padma Shri and Sahitya Academy Awards also. So he is a great man, and I don't understand why such names of such great people are not even occurring to our politicians, to our municipalities. वो आयकॉनिक रोड म्हणटे तो आयकॉनिक कितें आहा हेका हांव समजना आयकॉनिक रोड कितें आहा म्हणटा हेका. काल पयलीं पोत्तून हें गेला तो रोड सारको टार केल्लो नासलो, बेश्टो टार केल्लो, सगळ्याक फोंड पडले. पोत्तून आतां हें मारला. बिफोर they could name it after Parrikar. So now some people have decided that it should be named after Padma Shri Bakibab Borkar. It's a good decision and we all are happy about it because a great man of Goa is being honored with a road name. Padma Shri Dr. Bakibab Borkar. Alor. Salman Gaon Bori. आणि वो रस्तो सारको बोरी वेता. बट वी आर ओपोजिंग टू द टाइप ऑफ पॉलिटिक्स जे विजय सरदेसाई करूंक शकता पळय ते. पयलो तो जॅक शिकेर म्हूण ताचें नांव फक्त एक बँड वाजयल्ल्या भशेन करीत रावलो. फक्त वोट्सांक वन सेक्शन ऑफ द पीपल ही वॉन्टेड टू अपील फॉर वोट्स. नांव घालता आयज ताचें नांव घालूंक ना आयज पासून. मागीर म्हणपा लागलो कब्रस्तान बांदता तांकांय सोडून दिले. आतां लेटस्ट काडला पर्रीकाराचें नांव घालपाक टू अपील टू अनदर सेक्शन ऑफ द वोटर्स. दिस इज टोटली ऑपॉर्च्युनिस्टीक पॉलिटिक्स जे आमी नामकरण म्हणटा पळय ते नांवां घालीत आसा. जस्ट बिकॉज चीफ मिनिस्टर हॅज पूट नेम फॉर दॅट काणकोण हायवे पर्रीकार वो हांगा धांवता हांगा नांव घालूंक सोदता आनी खंय खोलान खंय चीफ मिनिस्टरान नांव घाला. वॉट इज दिस कॉम्पिटिशन गोईंग ऑन. पयशे आमचे टॅक्स पेयरांचे आनी फातोर्डेचें नांव घालपाक पर्रीकाराचें तुमी लोकांचें परमिशन घेतलां. सो आमी लोकांक आपयलें आमी एक दाखोवया आमचो डिस्प्लेजर. पळय जाल्यार वी गॉट अ प्लेजंट सरप्रायज. फातोर्डेच्या लोकांनी ऑलरेडी नांव घाल्लें. वन रोड फ्रॉम द रवींद्र भवन सर्कल अप टील दॅट वे द सिग्नल इज खंय खंय तांणी नांव घालां. डॉक्टर जॅक द सिक्वेरा जे आमकां एक चान्स मेळलो इनॉग्रेट करपाक. म्हाका दिसता तांचें इनॉग्रेशन आशिल्लें आयज फाल्यां. बट आमी फातोर्डेच्या लोकांक सांगता वायट धरनाका. आमी तें इनॉग्रेट केलें तुमीय कर आनी एक. आमी परते येता तुमच्या इनॉग्रेशनाक. आनी आमी फुडें गेले कित्याक आमी मोदीन टर्न मारूंक सोदिनाशिल्ले. तुमकां खबर आसा यू टर्न पॉलिटिक्स चल्लेली. सो आमकां नाका. फाल्यां लोकांनी म्हणलें आमी यू टर्न केलो. आमी फुडें गेले जाल्यार वन मोर सरप्रायज. पळय जाल्यार थंय आमचो एक फामाद पूत गोंयचो जाणें कोंकणीन खूब बूक बरयल्या पद्मश्री साहित्य अकादेमी अवॉर्डी पद्मश्री बाकीबाब बोरकार. वो जल्मान बोरींचो आनी फातोर्डेच्या लोकांनी चिंतलं आसतलें की तो रस्तो सारको बोरी पासून वता तांच्या घरा लागीं आनी बरें नांव दिलां तांणी. आनी थंय तर आमी परते येवपाचें. आमचो एक एक्झिक्युटीव मेंबर रोशन बाब म्हणपा लागलो थंय आनी एक बोर्ड लायला. आमकां दिसलो मे बी आनी एक डॉक्टर जॅक द सिक्वेरा बोर्ड लायला. पळोवया म्हणलें पळयल्या अनदर प्लेजंट सरप्रायज. सो आयज आमी फातोर्डेच्या लोकांक कॉंग्रॅच्युलेट करता की आयज ते उठले म्हण. एंड मिस्टर विजय सरदेसाई कॅन पॅक हीज बॅग्स एंड बी रेडी टू गो फ्रॉम वेर एवर ही हॅड कम टू गो. आयज हो लोक गोंयचो मोगी लोक आसा पळय तांकां आमी एक उलो मारलेलो काल हांगा येयात आनी आमी एक सायलंट पिसफूल प्रोटेस्ट करया म्हण. आमचो डिस्प्लेजर दाखोवया. द वे हांगासरलो MLA विजय सरदेसाई करूंक सोदता पळय ते नांवां काडटा कोणायची घालता. इट इज ओन्ली फॉर वोट बँक पॉलिटिक्स.